नमस्कार, हांव वर्षा श्वेगर गोमंतक टीव्हीच्या मखर उत्सव देवी दर्शन या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली की आतांचे दीस जे आसा ते नवरात्रीचे दीस चालू आसा आणि सगळी उमेदीन हो नवरात्री उत्सव मनयतात सुद्दां। त्याच प्रमाणे गोंयानच न्हय तर आख्या देशभरात हो नवरात्री उत्सव व्हडा उमेदीन सारको मनयलो वता। त्याच प्रमाणे आमचे गोंय जरी ल्हान आसलें जाल्यार गोंयान वेगवेगळ्यो परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटा। त्याच प्रमाणे नवरात्री उत्सवान सुद्दां गोंयान एक वेगळी परंपरा आसा ती म्हटल्यार मकर उत्सवाची। आणि हो मकर उत्सव जो आसा तो म्हणजे सगळ्या गोंयभरात म्हणजे वेगवेगळे तरेन मनयलो वयता। त्याच प्रमाणे आयज आमी आयल्या ती म्हटल्यार लयराई देवीच्या मंदिरात। तुमी आमच्या फाटल्यान हो आवारो पळोवन वळखलेच आसतली। त्याच प्रमाणे सगळ्याच पयली आमी वचूया, देवीचे दर्शन घेवया आणि आमची जी कार्यावळ आसा तिका सुरवात करूया। चलात तर। देवीचे दर्शन घेतले आणि खऱ्यानीच मन तृप्त झाले। चला तर सुरुवात करूया ह्या आमच्या कार्यावळीक। जाल्यार आयचो दीस आसा तो तिसरो दीस जावन आसा नवरात्रीचो आणि आयच्या दिसा चंद्रघंटा देवीचो हो दीस आसा आणि आयच्या दिसाचो रंग जावन आसा तो म्हटल्यार गोब्रो कलर। अशें म्हटलें वयता की चंद्रघंटा देवी जेन्ना म्हणजे तिचो जन्म जालो तेन्ना देवांची आणि दैत्यांची झगडी चालू आशिल्ली आणि जेन्ना देवीचो जन्म जालो तेन्ना ब्रह्म, विष्णू आणि शंकर हांच्यांनी आपली जी शक्ती, आपली शस्त्र जी आसा ती देवीक दिली, देवीक अर्पण केली आणि देवीन सगळ्या म्हणजे दैत्यांचो सगळो अंत केलो आणि देवांक जैत जे आसा ते मेळून दिले आणि देवी अंतर्गत जाली अशें म्हटलें वयता। आयज आमी आयल्या ती म्हटल्यार मकर उत्सव कसो साजरो करता हे पळोवपाक। आयज आमी आयल्या ती लयराई देवीच्या ह्या देवळान आयल्या। हांगासरली जी प्रथा आसा ती आमी जाणून घेतली। हांगासरले मकर जे आसा ते केन्ना सुरवात जाले, ह्या मकरान देवी कशी म्हणजे सजयली वयता, हे सगळे जे आसा ते प्रश्नांचे जापो घेवपा खातीर आमी ह्या लयराई देवीच्या दर्शनाक आयल्या। ह्या हांगासरल्या मकर उत्सवाचे दर्शन घेतली, सगळे जाणून घेतली। जाल्यार पळोवया ह्या मकर उत्सवाची कितें काणी आसा, कितें महत्व आसा ती। नवरात्री म्हटल्या उपरांत तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली की 9 दीस देवीची आराधना करप, देवीची पुजा करप, उमेदीन सगळे लोक जे आसा ते देवीची आराधना करता। जाल्यार आयज आमी आसा ती लयराई देवीचे बद्दल आमी जाणून घेतली। हांगासर जे मकर उत्सव जाता ताचे बद्दल जाणून घेतली, म्हणजे 9 दीस कितें प्रोग्राम आसता ते जाणून घेतली। आमचे बरोबर आसा हांगासरले म्हणजे लयराई देवीचे म्हणजे भटजी काका आसा, तांचे कडल्यान जाणून घेवया। काका, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यात पयलीं येवकार दिता। आणि आयज हय आमी म्हणजे आख्खे गोंयभरान जर पळयलें जाल्यार आतां नवरात्रीच्या उत्सवान म्हणजे एक वेगळी प्रथा जी आसा ती हांगा पळोवपाक मेळटा, ती म्हटल्यार मकराची। हांगासरले म्हणजे लयराई देवीचे मकरा बद्दल तुमी कितें आमकां सांगता? पहिले हांव लयराई देवी बद्दल सांगता। लयराई देवी म्हणजे कशें आसा, शिवशक्ती, ब्रह्मशक्ती आणि विष्णू शक्ती ह्यो तिनूय शक्ती एकत्र असल्या कारणान लयराई देवीचो जो मुख्य आसा मुर्ती ती कलश आसा। ही जी आतां आमची नवरात्रांतली आसा ती उत्सव मुर्ती। आता लयराई बद्दल हे जाल्या नंतर मुख्य म्हणजे लयराई शिरगांवान कित्याक रावली, तर शिरगांव हें तिका आवडलें की ज्या ठिकाणी हिंसा ना, प्राणी वध कसलोच ना, ज्या ठिकाणी दारूचे दुकान ना किंवा दारू हांगा काडिनात किंवा इतर जे आमचे कार्यक्रम 12 म्हयन्यांतले जे धार्मीक कार्यक्रम आसा तेतूर हांगा हिंसा, प्राणी बिणी अशें मारपाचें बिरपाचें कांय ना। म्हणटकच तूं
शक्ती अनादी अससी जशी वैष्णवी तो ब्राह्मी तशीच बरवी इंद्रही शांभवी तो त्वन्नाम साधन भवापनी तरावयासी लैराई देवी तवमी नमितो पदासी. अशें देवीन आमकां हांगाचे पयलीं शेकडो वर्सां पयलीं कोण जावन गेले तांकां ही अशी बंधनां घातली की तुमी अशा पद्दतीन जर हांगा रावतले तर आपूण हांगा रावतली म्हणून. त्या पद्दतीन देवी हांगा लावली. आतां बाकी सगळ्या आमच्या गोमंतकांत नवरात्राचो उत्सव आसा तो चौखार आसता आनी चौखार आसल्या कारणान फक्त कीर्तन जेन्ना सुरू जाता तेन्ना ती उत्सव मुर्ती दवरतात आनी मागीर दसऱ्या दिसा तांचे बाकीचे कितें कार्यक्रम आसता ते सगळे जाता. पण हांगा शिरगांवान शेकडो वर्सां पयलीं ते आतां पर्यंत हे जे मखर आसा न्ही हे गर्भकुडीनूच आसा. गर्भकुडीन आसा हेचें अशें कारण की आमकां बाकी कडेन नवरात्राक घट वेगळो पुसचो पडटा किंवा इतर वेगळे पुसचें पडटा तशें हांगा आमकां पुसचें पडना. हांगा लयराईचो घट म्हणजे कळस पयलींच ठरलो आसा दवरलेलो आसा. म्हणटकच आतां उत्सव मुर्ती जी आसा त्या मखराचेर एक माळ आनी फाटल्यान घटाचेर म्हणजे लयराई जो कलश आसा तेचेर एक माळ हे म्हणजे आनीक त्याच्या साठी आनीक नवीन आमकां वेगळें आमकां कांय करचें पडना जे बाकीच्या देवस्थानांनी आसा तशें. आनी लयराईचे देवीचे किंवा शिरगांवाचे पयलीं पासूनच जास्त पवित्र सवय मातशें हांगचे खूब वेवस्थीत कडक पयलीं पासून म्हणटकच ताका लागून हे सगळें गर्भकुडीन आसा. गर्भकुडीन जो आतां आमी आसा आतां आमी समजा सुखे न्हेसले आतां आरत केली सुखे न्हेसले आनी परत आमी आफुटले जाल्यार आमकां परत न्हांवपाक जाय. अशा पद्दतीचे पयलीं पासून हांगा ते सवय जास्त कडक आसा आनी ताका लागून देवीची जी पयलीं पासून जी आज्ञा आसा ती आमी आज आमच्यो आतां 9 पिढयो जाल्यो. आमी 9 पिढयो पर्यंत आतां ही आमची 9वी पिढी आमी तेच पाळीत आसा. पण तातूंत एक कुस्कूट सुद्दां कमी आमी केन्ना कांय करूंक ना. आनी हे अशें आसल्या कारणान देवीची जी शक्ती आसा देवीक कितें जाय तुजी भक्ती जाय आनी पावित्रपणां जाय. हे पावित्रपणां हांगा आसा म्हणून भक्तगण वाडत आसा. भक्तगण वाडत आसा. भक्तांची हांगा कामना परिपूर्ण जातात. आमी कितें करतात देवा कडल्यान एक फूल काडून ताका दितात. तेजे कितें प्रश्न आसात तेच्यो कितें अडचणी आसात तेचे कितें संकटां आसात ती परिहार कर म्हणून आमी देवी कडेन प्रार्थना करतात. तातूंतलें एक फूल जावं कितें प्रसाद आसा तो दिता. तातूंतल्यान लोकांची कामां जातात. ही देवीची कृपा. आता आमचे बरोबर आसा मये मतदारसंघाचे आमदार जे आसा ते आमचे बरोबर आसा. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की शिरगांव लयराई देवीच्या ह्या देवळान जे मकर उत्सव जाता ताचे बद्दल तांचे कडल्यानूय जाणून घेवया. सर गोमंतक टीव्हीन येवकार तुमकां. आयज तुमी मकराचे दर्शनाक आनी लयराई देवीच्या दर्शनाक आयिल्ले आसा. कितें सांगतले मकरा बद्दल? आमच्या गोंयची प्रसिद्ध अशी देवी लयराई यांच्या आयज सानिध्यान आमी आसा आनी ह्या पवित्र अशा भुमीन येयल्या नंतर मनाक जी खुशी जाता ते खुशेचो आनंद तर वेगळोच आसा. आयज अनेक गांवांसून अनेक लोक असे असंख्य लोक भावीक आयज ह्या निमतान मकरोत्सवाच्या निमतान नवरात्राच्या निमतान देवळान येतात. देवीचें दर्शन घेता आनी प्रार्थना करता. आपल्या मनांतली सगळ्यो इच्छा आकांक्षा पूर्ण जावच्यो अशो देवा कडेन प्रार्थना करता. आयच्या ह्या माध्यमांसून गोमंतकांतल्या सगळ्या समेस्त गोंयकारांक नवरात्रीच्यो हांव शुभेच्छा दिता. तशेंच आमच्या ह्या पवित्र शिरगांव भुमींतली देवी लयराईचे आशिर्वाद सगळ्या गोमंतके जनतेचेर लाभचे आनी प्रत्येकाच्यो इच्छित मनोकामना पूर्ण जावच्यो अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. सर त्याच प्रमाणे आमी जर पळयलें जाल्यार हांगासरली प्रथा एक वेगळीच आसा. जर आमी फोंड्या म्हालान पळयलें जाल्यार मखर जे आसा ते म्हणजे गर्भ कुडींतल्यान भायर काडून मगर धोलयले वयता. पूण हांगासर जर पळयत जाल्यार देवीचे मकर जे आसा ते भायर काडिनात. कितें म्हणून प्रथा? प्रथा प्रत्येक गांवची वेगवेगळी आसूंक शकता पण शेवटी आमचो सारांश जो आसा तो एकूच आसा. नवरात्री ज्यो आमी मनयता देवीची प्रार्थना करता. आमी माता दुर्गाची आमी प्रार्थना करता आनी माते दुर्गेची 9 जी रुपां आसा ती वेगवेगळ्या स्वरुपान आमी पळयता. ती माता सरस्वती आसूंक शकता, माता पार्वती आसूंक शकता. अशी देवीची 9 रुपां जी आसा तिची आराधना आमी ह्याच दिवसांनी जर केली जाल्यार ती अति प्रसन्न जाता आनी आमकां आनंदीत अशें हें वातावरण आमकां मेळटा. आनी आयज ह्या
नवरातींनी जे लोक आपलो आनंद वेगवेगळ्या स्वरुपान व्यक्त करता, कोण दांडिया खेळटा, अशे वेगवेगळे जे स्वरूप आसा ते देवीचे प्रसन्न करून घेवपाक लागून आमी जे भक्त भावनेन आपले जे वेगवेगळे तरेन प्रार्थना करता ती गांवांनी वेगळे भशेन आसा. तर आयची ही प्रथा आमची जी लयराई देवीची प्रथा आसा ती आमची ही मखर जे आहा ते देवळांतूच आमी साजरे करता.
मकरोत्सव आहे. जसं दोनमध्ये फरक आहे. महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला आमच्या तिकडच्या साईडला गोपालकाल आहे कृष्णाचा आणि इकडे आहे ललित, तसा प्रकार आहे हा. इथे मकरोत्सव आहे आणि तिकडे घागरी फुंकणे वगैरे हा जागर तिकडे त्या ठिकाणी. पण एवढं नवरात्रीमध्ये लढाईचा मला असा अनुभव आहे, ज्यावेळेपासून मी इथे सेवा करतो आहे, मला मिळाली सेवा, त्या वर्षीपासून माझं सगळं भरभराटच चालू आहे. सगळी सन्मान मला त्या भगवतीच्या कृपेने मिळालेले आहे. या 2-3 वर्षामध्ये, हे माझं 3रं की 4थं वर्ष आहे. म्हणजे सतत मला नवरात्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी कीर्तनकार बदलतात, पण ह्या लहिराईमध्ये मी आज 4 वर्षापासून मी ह्याच ठिकाणी आहे आणि मला इथले लोक सोडत नाही. ह्या लोकांचं मला इतकं प्रेम मिळालं आणि लहिराईचं सुद्धा इतकं प्रेम मिळालं की ज्या वर्षीपासून माझा लहिराईमध्ये उत्सव होतो त्या दिवसापासनं आज माझे इतके सन्मानपत्र मला प्राप्त झालेले आहे. काका म्हाका सांगात की तुम्ही कितली वर्ष झाली या मकर उत्सवाक हांगासर लहिराई देवान येता? म्हणजे माझ्या जन्मापासून, म्हणजे आम्ही ज्यांना साधारण 5-6 वर्षाचे असले त्या वेळासून, म्हणजे खूप जुने आहोत त्या वेळापासून आम्ही पळयता. पण आयज जे नवरात्र उत्सव हो जाता तो मोठ्या प्रमाणात जाता. पयलीं जातालो व थोड्या प्रमाणात जाल्लो, त्या वेळाचो काळ वेगळो आसलो आणि आता हो वेगळो आसा. आता जो नवरात्र उत्सव आता हो प्रत्येक एका, म्हणजे आमच्या पयलीं पासून एक कीर्तन हे आमी ह्या नवरात्राक उत्सव दवरलेले आसा. पण ह्या नवरात्राक उत्सव दर्शन घेवपा खातीर भावीक जे आसा आमचे ते खुबशे दर्शनाक घेवन आता एक जणू काय एक जत्रोत्सव सादारणसो असो उत्सव हितून आमकां दाखोवंक मेळटा. आमचो मखरान जेन्ना आमच्या हत्तीचेर आमची देवी बसलेली आसा लहिराई देवी, आणि जे मखर आसा हे आमचे जे आसा ते अशे फुडें आनी फाटीं अशे झोके घेतलेले आसता. बाकीच्या आमी पयला गोव्यान की रावंड अशे भोंवटा बिवटा, पण ना आमचे असो फाटीं फुडें असो हे भोंवडून अशे मखर दर्शनाक दिता. लहिराईक नमस्कार करून आनी आमी हांगा धंदो करूंक हांगा आमचो पयलीं हो पारंपारीक धंदो आमचो पयलीं वाड वडयले येयल्या हांगा ये तेन्ना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे काय तूं आमी हांगा धोंडाचे जात्रेक आमी पयलीं दुकान घेवन त्या उपरांत आतां गर्दी वर्साची गर्दी चडत आहा. आजून पसून आतां येवपाचें आतां फाल्यां आयतार आसल्या कारणान हांगा लोक भरपूर जातलो. आयतार सोमार मंगळार अशें चालूच आसतले लोक. नवरात्री पयले दीस मातसो कमी आसता, दुसरे दीस लोक मागीर तिसरे दीस वाडत लोक वयता. असो हय. पयलीं लोक असो जायनाहलो. पयलीं लोकां कडेन लोक सांगपाचें म्हणजे लोक गाडयेन आसलेल्यो, लोक चलोन ये. आनी तेन्ना नवरात्रां म्हणजे देवूळ मातशें देवीचें मातशें हें कमी. भावराती खूब आसलेलो पण गाडयेन आसल्या कारणान खूब कमी लोक ये. आतां गाडी प्रत्येका कडेन गाडी आसला. आतां सगळे जाण गाडी घेवन येता आनी लोकूय खूब जाता. हे देवीचो अनुभव म्हणजे हे देवीचे सद्या तशें आनी खंयचे देवीचे हे जर आमी हें केल्लेलें आहा. आमी हांगा कळे घेवन ये पयलीं ल्हान आसतना, आनी आमचे कळे म्हणजे तेन्ना सवायचे टायम आमी रुपयान पोड बसून आनी आयज तेच 100 रुपया पोड बी जाता. हे आतां जमिनाचो म्हजो फरक जाल्लो आसा. बाकीच्या देवळांतले मकरा पेक्षा आगळे वेगळे आसा. सांगपाचें म्हणजे एक धलता पाळण्या सारको असो मकराचो खंय देवळांनी ना. पूण ह्या देवीचे आमचे जे मकर आसा पळय ते धलता अशें हालयता पाळणो कसो, म्हणून हे एक वेगळेच कशें. आमचो ही कुलदैवत असल्या कारणान आमकां तिच्या बद्दल खूब आदर आसा आनी आमचे हाकेक ती पावता म्हणून आमी तिका खूब मानता अशें. आनी आमी नवरात्रां नवो मंगळार जात्रा हे ते कांयच सोडिना. सगळे देवीचे आमचे येता. अशी ही देवी आमकांच न्ही सगळ्या लोकांक पावणारी देवी आसा ही. अशें इतली तिची ख्याती आसा देवीची. आनी धोंड बीण जाता न्ही अशी मदत अशी मागत मना पासून जाल्यार एक आपलें काम जाता. हजारांनी लोक हांगासर येता. आतां हे लोक येयना पळय ते सगळे हांगचेच न्ही, कितल्या पयसच्यान येता. वाळपय सांकळे अशे पयसच्यान लोक येता. आमी तरी हांगचीच. आमचो गांव हांगाच पण आमी रावता पर्वरीन. पण आमी उत्सवाक लागून एक दीस देवाक पांयां पडपाक येता. लहिराई देवीचे म्हणजे अशें आहा की ते भावीक अशे आहा, तेजे भक्तगण खूब आहा.
तेजे गोंयानूच न्हू गोंया भायर सुद्दां तुजे भक्त सावंतवाडी मुंबय कारवार अखंड समज आनी शुद्ध पंचमीची तिची जात्रा आसता आनी आजून पर्यंत जे आमचे लयराईचे धोंड आहा न्हू मनानसून कितें मागला तें केन्नाच ताका लोकांक सगळ्यांक मेळ्ळलें आहा. अनुभव असो आहा की सामके तिजो उपास बीन आसता लयराईचो जात्रेचो तो सामको कडक आसता. आमी अक्षय तृतीया जाली की अक्षय तृतीया तिसरे जात्रा आसता आनी कडक उपास आसता आमचो न्हांवन धुवन सगळें करप आसता. आमी ल्हानपणासून येयला हो अनुभव एक वेगळोच आहा. तो 9 दीस आसता आनी लयराईक ते पायणे घालून हालयता न्हू ते पळोवपाक सगळे भुरगे हांगा येता उमेदीन येता. आमी फक्त आमचें कर्तव्य तितकें आमी करपाचें म्हणटकच आमचें कर्तव्य जें आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांगून दवरलां तातूंत आमी कसल्याच प्रकारची कुसर म्हणटा ती करूना. ते आमी आजून पासून व्यवस्थीत केला व्यवस्थीतपणे पाळ्ळा आनी लोकांची कामना परिपूर्ण जातात. अशा प्रकारचो हो उत्सव. आतां नवरात्राक 9 दीस किर्तन आसता आनी किर्तन जशें जालें की या आरती आनी मखर ते गर्भकुडीन आसल्या कारणान खूब जास्त हालोवपाक अशें मेळना पण पयलीं पासून आसा तितकेंच आसा म्हणटच ते आमी तशें हालयता आनी त्या प्रमाणे त्यो आरती वगैरे सगळ्यो करतात. म्हणजे ती पयलीं पासूनच भितूनच गर्भकुडीनूच हे करतात. गर्भकुडीन म्हणजे पळय हांवें तुमकां सांगलें न्ही आमी आतां आमच्यो पयलींच्यो आमच्या जळांनी पयलीं आमची 4थी पिढी म्हणजे आमी आमच्या बापाक पयलो आज्याक पयलो पणजाकूय पयलो पण आमी तेन्ना ल्हान आशिल्ले. आतां आमी करता म्हणजे आमी 4 पिढयो तरी हे सारकें आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी ताचे पयलीं आसा तें फुडें चालू आसा न्ही. हांवें तुमकां हेजेर सांगलें तशें म्हणटकच तातूंत आनी आमी बदल करणें आमकां शक्य ना कित्याक देवीचो आमकां आशिर्वाद आसा. देवी आमचें आरोग्य सांबाळटा कितकीय गर्दी जावं कितेंय जावं. आतां मागीर जात्रेचो आमचो उत्सव तो तर खूबच कडक मग ते सुद्दां आमचे देवी व्यवस्थीतपणे करून घेता म्हणल्यार आमकां ताची व्हडलीशी काळजी कसली नासता. ना आतां गर्भकुडीन आसल्या कारणान ते बडजीत करता सगळें माळो बिळो सकाळीं पुजा अभिषेक लघुरुद्र कोणाचें जें कितें देवकार्य आसा ते भटजी करता आनी ती जशी पुजा जाली की मागीर 2 कडेन माळो आसा. एक आतां मखर आसा थंय आनी फाटल्यान आमचो कळस आसा पयलीं आसता आतां 12 म्हयने आसता तो घट म्हणजे ताचेर आमी ती एक माळ घालता. हे पयलीं पासून चालू आसा तातूंत बदल कांयच जावना. पयलीं पासूनच कलश हो पयलीं पासून आसा फक्त उत्सव मुर्ती जी आसा आतां तुमकां दिसता ती मखरान ती आमचे जे बाकीचे आनी उत्सव आसा श्रावणांतले सोमार आसा मागीर आतां ही नवरात्रां आसा आतां मागीर दिवाळी जाल्या नंतर एक पयलो मंगळार येता ताका आमी नवो मंगळार म्हणटा. ताच्या नंतर आमचो कालो एक जाता पारंपारीक त्या काल्याक म्हणजे अशें त्या त्या वेळार ती उत्सव मुर्ती आमी दवरतात. हय नाजाल्यार 12 म्हयने देवीचो कळसूच आसता. आतां देवीच्या भावंडांचें सांगपाचें म्हणजे पळय आतां इतिहास जो आसा ती घाट माथा वयल्यान आयले. आतां नेमकी खंयच्यान भायर सरली तें आमकां खबर ना कोणाकूच खबर ना. आमचे आतां 4-5 गांव आसा शिरगांव आसा मुळगांव आसा मया आसा वांयगणे आसा मोरजे आसा म्हणटा ह्या लोकांचे आमचे आजून पासून एकामेका कडेन जात्रेक उत्सवाक वचपाचे सगळे गाठी बिठी आमचे जातात. उत्सवाक ते वतात ते हांगा येतात आमी थंय वतात हे सगळें आसा. पण ह्या इतक्या सगळ्यांक ह्या 5 गांवांनी इतकेंच खबर आसा की घाट माथा वयल्यान ती आयले 7 जाणां. आयली ती कशें आयले की मोल्ले मागीर गिरवडे मागीर मावळिंगे मागीर दिवचल आनी मागीर मया. मया थंय वण्ण म्हणून एक स्थळ आसा थंय आजून पासून एक व्हडलो पाशाणी हत्ती आसा त्या हत्तीर बसून ती आयली 7 भयणी आनी एक भाव केतोबा. आनी तेज्या नंतर थंय एक ती घटना घडली की त्या खेतोबाक कितें उजो हाडपाक कितें धाडलो ते भुरगे थंय कोण तरी खेळटाले वांयगणे म्हणटा थंय तो खेळ पळयत उरलो आनी काम सांगलां तें विसरलो. म्हटल्या नंतर कितें जालें थंय मागीर ते त्या वेळीचे ते शेकडो वर्सां पयलींचे न्ही ते म्हणटकच थंय अपशब्द कितें तरी एकामेकाक जाले. पण त्या वेळार लयराईन प्रतिज्ञा केली की आपूण ताका अपशब्द कांयच दिवना आपूण पवित्र आसा हें दाखोवपाक आपूण स्वता आनी आपल्या बरोबर 500 भक्त घेवन आपूण अग्नींत प्रवेश करता वर्सांतल्यान एकदां. ही देवीन लयराईन प्रतिज्ञा केली. ती प्रतिज्ञा केल्या नंतर मागीर केळबाईन प्रतिज्ञा केली की तूं जर 500 जाणांक घेवन अग्नींतल्यान प्रवेश करता जाल्यार आपूण उजो माथ्यार घेवन नासता अशें म्हणून तांणी प्रतिज्ञा केली. तेन्ना पासून मया माल्याची जात्रा म्हणजे माले म्हणजे ते माथ्यार उजो आसता आनी शिरगांवची होमखंडाची जात्रा ही तुमकां सगळ्यांक खबर आसात. तर ही तेन्ना पासून ती सुरू जाली. पण हाका तारीख की बाबा एक कितकी वर्सां जाली एक 500 वर्सां जाली काय 600 वर्सां जाली हे खंय बरयल्लें ना. आमी पळयलें की लयराई देवीचें मकराचें म्हत्व कितें हे मकर जे आसा ते म्हणजे केन्नाच्यान हांगासर ती प्रथा चालू आसा हे सगळें जे आसा ते जाणून घेतले जाल्यार आमी आख्या
गोंयभरात जर प्रथा पळयली जाल्यार फक्त लयराई देवी कडली हांगासरली एक प्रथा जी आसा ती आमकां वेगळी पळोवपाक मेळ्ळी। ती म्हटल्यार ह्या देवीचे जे मकर आसा ते गर्भकुडींतल्यान भायर हाडून ते म्हणजे धोलयले वचना। आनीक जर आमी आख्या गोंयभरान पळयलें जाल्यार सगळीं जी मकरां आसा ती म्हणजे गर्भकुडींतल्यान भायर हाडून ती धोलयतात आनी अश्यो वेगवेगळ्यो प्रथा ज्यो आसा त्यो आमच्या गोंयांत आमकां पळोवपाक मेळटा। जाल्यार अशेंच आनीक सुद्दां म्हणजे फुडले जे दीस आसात ते तांचे बद्दल सुद्दां म्हणजे वेगवेगळी मकरां गोंयभरांतली मकरां जी आसा घेवन येत रावतली। पळयत रावात गोमंतक TV।